थंय पंचायत जीसीडीएम बरयता 12/2/2024 की तुम्ही जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा. तेन्ना कळना आनी परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आमी परमिशन दिला. म्हाका एक एश्युरन्स जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे जे आदित्य एनवायरमेंटल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ही जो EIA रिपोर्ट जो केल्लो आसा हितू इतले गोष्टी हांवें सांगल्या स्पीकर सर की आमी सावथ गोवा पडटा आनी तेज्या रिपोर्टाचे सगळे नॉर्थ गोवाचे दिल्ले आहा स्पीकर सर. आनी आमच्यो हिस्टॉरिकल सायट हो हेरिटेज सायट्स हो ज्यो सायट्स दाखोवपाक जाय रिपोर्टान एक देखून दाखोवना स्पीकर सर. म्हणजे म्हजें इतलेंच एलिगेशन आहा की आदित्य एनवायरमेंट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड इज अ फ्रॉड कंपनी स्पीकर सर. दिस गवर्नमेंट हैज टू पॉइंट आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट that this agency is a fraud agency and I'm asking an assurance from him that whether he will report this to the NABIT. I assure you that we will definitely write to NABIT and inform them. But what action they will take thereafter? स्पीकर सर, आम्ही खूपदा उलयताले की कोळसो हो मुर्मुगांव काबार केले, मुर्मुगांव तालुका काबार जालो कोळशा खातीर. आता तो कुडचड्यार येता आनी आता हांव गव्हर्नमेंटाक विचारूंक सोदता, तुमकां खबर आहा कोळशाचो प्रोजेक्ट? का सर GCZMA अप्रूवल दिला, ESC हांवें ताका परमिशन दिवंक ना. ESC परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पष्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे परमिट क्लॅरिफिकेशन जे मागला क्लॅरिफिकेशन मागल्या उपरांत ESI चे परमिशन मेळटले. ताच्या शिवाय परमिशन मेळटलें. As far as GCZMA is concerned, let me assure you that if tomorrow it is found that details given are wrong, details are not forthcoming, SEAC will reject their applications. Consequent to that, GCZMA will also withdraw their approval.